कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। खुबशे पॉयंट आहले, एक आहलो तो एक हेजो बिचार सँड ड्यून्स जावन कोणी तरी एक रोड केला, पाथवे केल्या काय कितें ती, सो ताका सांगलें आमी, एश्युरन्स दिले कितें की आमी ते नोटीस काडटा तेजो आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन विथ CRZ आमी ऑथॉरिटीजांक घेवन आमी इन्स्पेक्शन करता म्हणून। आनी तेज्या भायर एक आहलो हेवी व्हेकल्स स्कॉलाच्या टायमार बंद कर म्हणून, सो तेजेर आमी कितें आहा तें आमच्या हातीन ना, पूण आमी तेजे जो कितें आहा पळय फॉलो अप ते आमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी ट्रॅफिक पुलिसांक धाडटा आमी तेजे। तेज्या भायर एक आहलो तो एक तो क्लब एक आहा ते क्लबाचे तेंच्यांनी कितें फॉलो अप तेका ऑलरेडी आमी नोटीस काडून इन्स्पेक्शन करून शोकॉज नोटीस धाडला। आतां तेजे पर्सनल हियरींग उरला, ते ताका सांगलां विदीन ह्या म्हयन्या भितर प्रोसिजर फॉलो करता आनी जे कितें डिसिजन आहा ते तांकां दिता म्हणून। आनी ते भायर एक आहलो स्टे कॅटलाचे कितें आहा तो प्रोसिजर म्हणजे तेंचे पयलीं पंचायतीक तेंच्यांनी दिल्लें हें कर म्हणून एग्रीमेंट, आतां ते तेंच्यांनी डायरेक्ट सांगलां कितें की पंचायत हे एनिमल हजबंड्री आनी हे कोण ते गोशाळा ते दोगूय ते तेंच्या भितर ते हे करता म्हणून कितें ते एग्रीमेंट सायन करता म्हणून। ओके, मागीर तेज्या भायर आनीक घेतो आहलो एक लोकांनी इशू काडलो तो लावड म्युजिका खातीर, तेचेर कितें सांगलें तुमी तांकां? लावड म्युजीक तोच तो क्लबाचो, तोच ताका सांगलो न्ही एप्रील म्हणसर आमी तेजे जो प्रोसिजर आहा पळय तेजो ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केलां आमी, तेंच्यांनी इलिगल म्हणून आमी नोटीस काडला, सो तेजेर इलिगलाचें कितें आहा तें डिसिजन घेता आनी हे एप्रील म्हयन्या भितर आमी सांगता। One beach which is left in this entire North Goa stretch where you can go and sit down peacefully, where lights are not there, that is also going to be destroyed. And we are concerned by it because an earlier order that was given against this other survey number spoke about it was because this structure was at 90 meters or something. This structure currently what we have raised is a structure which is within 44 meters and it is known to have vegetation and all. So we have asked the Sarpanch to take action. He said that they will go for the meeting. Now the GCZMA has also called the parties involved for personal hearing. 2 times the meeting has been postponed, but the Sarpanch has said that they were not informed. So we are very grateful to the Biodiversity Management Committee who have taken this issue very strongly and have done a lot of effort in doing the research